जॉब फेअर हे एक नाटक गव्हर्नमेंटाचें आनी हेजें उदाहरण म्हटल्यार आतां कॉम्रेडान जें सांगलां IFBचे कामगार IFBचे 150 कामगार 3-4 वर्सां 5-5 वर्सां घेतलेले ट्रेनिंग म्हणून तांकां सांगलां 3 वर्सांनी कॉन्ट्रॅक्ट तुमगेले रेग्युलर जावन विल बी परमनंट वर्कर्स आनी जेदूस हे फेअर करतालो गोंयचो मुखेलमंत्री आनी व्हडले बातां मारता 500 लोक आपूण एम्प्लॉयमेंट दिले 500 लोक आपूण भितर घेतले त्याच दिसा IFBचे गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या लेबर मिनिस्टरान आनी गोंयच्या लेबर कमिशनरान 150 गोंयचे सुपुत्र क्वालिफायड सगळे डिप्लोमा जाल्ले क्वालिफायड भुरगे तांकां भायर मारले सिस्टमॅटीक आनी तांकां सांगपाक लागले तुमकां परमनंट करपाचो प्रश्न येना जेन्ना तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट इटसेल्फ जो आसा तेतून बरयल्लें आसा सोडटलो जाल्यार तुवें कितले ₹1000 दिवपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टां भितर घेतल्या इल्लीगल कॉन्ट्रॅक्ट करून कामगारां भितर घेतलेले ते कामगार आनी मजा म्हटल्यार सगळे गोंयचे सुपूत एकटोय भायलो ना भायलाचें नांव म्हणटा गोंयच्या बाउंड्री भायलो ना शिकलेले गोंयचे भुरगे आनी हांगा नाटकां करपाक ते दुसूच त्याच टायमार 500 भुरग्यांक घेतले म्हणून व्हडले व्हडले जाणवायकाय मारता आनी लेबर कमिशनर मॅनेजमेंटा बरोबर वचून भितर वता आनी भायर येवन सांगता मॅनेजमेंट कितें सांगता तें बरोवन दियात कितें बरोवन दियात ना आमी आसा ते हेजेर काम करपाक तयार आसा म्हणजे 5 वर्सां तेणी ट्रेनिंग केली आनी 5 वर्सां फुडलीं तयार करपाक आसा कॉन्ट्रॅक्च्युअलायजेशनाचो हो एक रोग कॅन्सरा परस वर्स टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट कॅज्युअल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट हो महारोग कामगार वर्गाक लागलेलो स्लेव्स सो आमी जो 20-23 जे पळयतले तो इट विल बी रेव्होल्युशनी रिवोल्टिंग अगेन्स्ट दीस गव्हर्नमेंट मिनिमम वेजीस 399 रुपया दिवन हो सरकार कायलोळ्यो करपाक सोदता आतां 500 रुपया कितें तरी 23 रुपयाचें हे एक नोटिफिकेशन काडलां आनी ताका दिसलां की 523 कामगार बी खुशाल जातले आमी ऑल ट्रेड युनियन्स इन गोवा आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एजिटेशन कंटिन्युअसली इन 2023 फॉर द मिनिमम वेज स्ट्रगल मायनी बेकार टुरिझम हे जाला काबार जाला इंडस्ट्री काबार करता मिनिमम वेज जर गव्हर्नमेंटान आमी मागता तश्यो दिल्यो 790 रुपया जर केल्यो आसत म्हाका दिसता 50% ऑफ द गव्हर्नमेंटाचे लोक धांवतात दे विल ऑल बी कॅन बी एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री आज 300-400 रुपयांक लोक कामां घेनात इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पगार जर 790 जर केलो आसत मिनिमम लोएस्ट कॅटेगरी जाल्यार त्या प्रमाणे वाडला आसत हांगा गोंयांत बेकारी जी आसा ती इमिजिएटली कम डावन टू फ्रॉम 100% विल कम डावन टू जस्ट 10 to 20%. फक्त वयले एज्युकेशनिस्ट जे कोण आहात हाय क्लास जे चड आसा जेंका नोकऱ्यो ना ते उरत